नाश्तो एक कोलवा बीच मोठा आहे थिंगाचो लोकल 10 वर्सांसून हांव ते बीचीचेर आहा आमकां एक टायमा बीच बॉयज म्हणटाले आनी आमचे बारा बीच बॉयज आसले ते आयज चोवपाक पासून मेळनाय आमकां हांव आमकां कितू त्रास जाता ते पयलीं सांगता तुमकां हे बीच पार्किंग केलें न्ही जाल्यार ट्युरिस्ट आमगे कोलवा येवपा ना चड येतले 2-3 कोण पयशांक एफोर्ड आहा ते येतले आनी आमी लोकल लोक साफर जातले आतां आमी चोवपाक गेल्यार 1993 हा बिझनेस डाऊन जालो ते आज 2023 जाले बिझनेस पडत गेले आणि हेच बद्दल आता गव्हर्नमेंट इंटरेस्ट घेता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक म्हणून एक चड लेट जाले आणि आता हे पार्किंगाचे चेंज जाल्यार पयलीं सद्या आमकां लोकल्स आहाय तांकां जायते त्रास जातले तितून व्हेरीफाय करून जावपाना कोण लोकल आनी कोण ट्युरिस्ट हेच बद्दल गव्हर्नमेंटान आमकां पार्किंग नाका ते एरिया कित्याक आतां ऑलरेडी बिझनेसूय काबार जाला आनी म्हाका दिसता थिंगा आनी कितें प्रोग्रेस जातलें म्हणून मनीस मोत मेडिसिन कांय फायदो ना आतां मेल्ल्या भाशेन ते बिचेचेर जे येताय आमी लोकल हांव लोकल आनी हांव ते एरिया जाणा कितें जाता जायना तें कोणाकूय एक्यूज गव्हर्नमेंटा लोकला पंचायत बोर्ड एक्यूज करून फायद ना जाणेकल्याचेर आदारण आसा जाणेकल्यान सोल्व करपाक जाय तें कोणाक उकलेन करून फायद ना पंचायत हे कोता गव्हर्नमेंट हे कोता म्हणून आमी गोंय आमगे कोलवा बीचेर कितू लोक रावता पब्लीक कितू आमी पब्लीक आहा कितलो सांग तुमी सगळ्यांनी एफर्ट्स घालपाक जाय गव्हर्नमेंटा ना पंचायती क्लेम करता काय जात जाल्यार एकूय मागणे हे पे पार्किंग नाका कित्याक आमकां लोकल्स सारके त्रास जाले सद्या बिझनेस पडो आज नो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपयलोली लायन्स क्लब हॉलाक फकत एक इशू आसलो पे पार्किंगा लागून आज गव्हर्मेंटान हिंगा आमगे बिचीचेर पे पार्किंग करपाक गेला आतां आमची बीच आमी ल्हान बोर्ड हिंगा जालें हे बिचीचेर आनी एक फ्रिडम आसलोलें आमगे बिचीर आतां लोकल्सांनी पॉयंट रेज केला बिझनसा लागून आतां कोविडाकूय लागून सगळें बिझनस डावन गेलो आहा आनी लोकांक बिझनस ना आनी आतां पे पार्किंग केलें जाल्यार कोण ट्युरिस्ट येता वो जावं आमगे लोकल्स जे बिझनस चलयताय शेकांचें जावं रांपोणकार आहाय आपणे बायक घेवन वयताय बिचीचेर तांकां पासून हें आतां लागू जालें सगळ्यांकूच जावं आमगे सरावंडींग विलेजीस आहाय बेतालबाती आहा बेनावलेम आहा वार्का सगळे आतां लोकूय आतां आमचे लोकल्स गोंयचे हे बिचीचे येतले जाल्यार ते पासून आतां हाट सोतले येवपाक कितें हें पार्किंगाक कोण खुशारी कोता काय मू ओदी बार आमल्या बिचीचे गेल्या मू एक दुसरे बिचीचेर वचपाक लोकां अशी उमेद आनी हें पे पार्किंग जालें जाल्यार मागीर सगळ्यांक खूब प्रॉब्लम जातोलें बिझनसा हाचीनूय प्रॉब्लम जातोलें लोकल्सांक सो ऑफ फियर लोकां मदीं आहा सो हांव मागोतां गव्हर्मेंटा कडेन हे लोकांचो आवाज आयकून घेवचो आमच्या सीएमान आमगे ट्युरिजम मिनिस्टरान आनी हो रिक्वेस्ट जावं सेंट्रलाचो येयलो जाल्यार सेंट्रलाकूय आमगे हो रिक्वेस्ट लोकांचो ताळो पावयचो आनी कितें एक बरें डिसिजन एकोले गांवांक घेवचें म्हूण म्हजें मागणें वॉर्ड वायज एक सिग्नेचर घेवपाक कॅम्पेन घेवपाक केला आमी रिक्वेस्ट धाडपाक कित्याक चडसो लोकूय अदरसां लोक हाच्या थर्सडे देखून येयले ना वचून कामाक गेलें सो एवरीबडी डजंट नो अबावट इट सो एक सिग्नेचर घेवपाक केलें आमी लोकांकूय अवेरनस येवपाक कळपाकूय आनी एक्चुली पंचायतीन अनाउन्समेंटाकूय बी धाडलें चर्ची जावं गाडी बांदून आयिल्ली बट थोडो लोक येयलो ना सो ताका लागून पंचायतीन डिसिजन घेयलां वॉर्ड वायज वचून सिग्नेचर कॅम्पेन करून त्यो सबमीट कोतले म्हणून सोल्युशन घेयला नाका मो आनी वी हॅव एक्सेप्टेड कित्याक आमकांय खरें दिसोता आमी पसून आल्यार बिचीचेर वयता म्हजेंय घर आहा बिचीचेर आं एक बायक घेवन वयताय पार्क केलें आमी बिचीचेर गेले जाल्यार आमकांय लागू जालें कोणा सुटपा ना हितून जावं हांव लोकल मू कित्याक हें क्रायटेरिया ना लोकल्सां एग्जामिटेड केलो आहा वो पे पार्किंग ताका अलावड ना मू सो सगळ्यांकूय वयतलें सो इट्स बेटर आमगे लोकल्सांकू आतां एशें कोन्न पे पार्किंग हारी करून पडलें जाल्यार सो वॉट्स द यूज That's why the people has opposed and we are supporting the people and we are with the people of Kolwa. आज हम स्पेशल ग्राम सभा गेली बिकॉज ऑफ दी नोटिफिकेशन की कोलवा बीचार पेड पार्किंग करता सो आय थिंक पयले सुवातेर आम बीच कोस्टल बेल्ट MLAs हो टॉपिक आम असेंब्लीन उलयलो आहे. What is the point in being a coastal belt MLA if we are not taken into consideration? कसले नोटिफिकेशन काडचे पयलें जावं कितें जावं कोस्टलारसून रेव्हेन्यू हुंयसो येता रेव्हेन्यू हे विलेजीनसून येता न्ही जाल्यार आमगे पयलीं एक कितें जाल्यार विचारपाक जाय न्हू आमचे कडेन दॅट यू ऑल आर प्लॅनिंग टू डू दीस
हो सरकाराक चोवपाक गेले जाल्यार ऑलवेज दे कम आउट विथ समथींग, देन पीपल हॅव टू ओपोज, then they will take back or they will not take back. Either they will bulldoze people's opinion or they will take it back. So आज जोरी तोरी रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक पयशे जोडपा जाय, कित्याक जावं ते नॅशनल गेम्सां 500-600 कोटी आपल्यागे मोडलो आय स्टेटीचे, ते रिकवर करपा जाय. जावं हेर कसले प्रोजेक्टार तेमी घोटाला करून, जुमला करून, करप्शन करून पयशे मोडलो आय आनी हायलो आय आनी ट्रेजरी पयशे नाय आतां, आनी ते रिकवर करपा जाय. हे रिकवर करपा जाय म्हूण you cannot start with paid parking from Kolwa and ते recover जातले म्हणून. This is not the right way, no. तू तुगेल्या लोकांक तू टॅक्स करता आनी लोकांगे पयशा तू तुगे रिकवरी करपा सोदता. So we are strongly opposed in this Gram Sabha. Being a weekday, the Gram Sabha members who had turned out have totally opposed with unanimous decision that they do not want this paid parking because already Kolwa has been suffering because of the traffic cell. Assembly CM an assurance दिल्ली म्हाका आनी काबरालाक की ट्रॅफिक सेल कुर्चोरेचे आनी कोलवाचे ट्रॅफिक सेल हिंगाचे काटले म्हणून. 2 days back I have gone again with the Gram Sabha resolution of the Kolwa Panchayat to remove this traffic cell from here because it is creating a lot of problem for the businesses over here. So having this traffic cell already तुम कोलवा चोयल जाल्यार आतां गेले जाल्यार रातचो हांव काल कोलवा आसलो, शेकार टेबल वर नॉट इवन 50% full, वर hardly 30% the shacks were full. So this used to not happen before. So already there is less crowd coming here. आणि आज जर तरी पार्किंग केलें तुमच्या प्रत्येक जो कोण फ्रीडम आसलो भुरगे आज बिस्ते बायक घेवन वयताय कोलवा एक राउंड मारताय, बायक पार्क करताय, बिचीर येताय आनी येता. सो यू आर गोइंग टू चार्ज एवरीबडी फॉर दिस विच इज नॉट द रायट वे. वी वूड रिक्वेस्ट दिस गव्हर्मेंट दॅट टेक बॅक दिस नोटिफिकेशन अँड आवर डिमांड वी विल गो नेक्स्ट वीक, विल गो टू मीट द चीफ मिनिस्टर. आज थर्सडे, आज Maksada Panchayat will come out with the letters for each punch member. So they get Thursday, half day meta, Friday, Saturday, Sunday. 3 this meta. So Monday morning all the letters with the signatures from all the 9 wards astolyo. Here resolution attached kotle. I'll try to take up an appointment with the Chief Minister next week. And before the Christmas, I am hoping that the Chief Minister will denotify and take back these charges which they have thought of putting. I also request the Honorable Tourism Minister to consider this कि लोकला टॅक्स कोण काही फायदो ना. टू टुरिजम मिनिस्टर, सो यू आर डुईंग सो मच गूड फॉर द पीपल, हेंच कित्याक तूं बेश्टें हें करूं सोदता. सो रिक्वेस्ट हिम ऑल्सो, लेट्स लिसन टू द पीपल ऑफ कोलवा, लेट्स लिसन टू द पीपल ऑफ गोवा, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अबाउट कोलवाकारांगे. कोलवा बीच हैज बीन एन आयकॉनिक बीच and it is a hub. It is a hub for people to come in the evening. The entire south, north also comes here. हुंय वयत म्हणलें जाल्यार कोलवा प्रायर वयत म्हणटा पयले. Other beaches are not so famous as Kolwa. That's the reason Kolwa has to be taken care of. Tourism police घालपा जाय थिंगा. सगळें पयलीं सद्या सारकें जोरी तोरी कितेंय तांकां दिसता की पार्किंग सारकें जायना, कितें जायना, तें पयलीं सद्या स्ट्रीमलायन करपा जाय. पयशे घालन फायदो ना, कित्याक पयशे घायले जाल्यार मागीर थिंगा कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आहा. And we are worried that with this kind of a situation we will lead to more corruption. कित्याक हिंग मागीर कितें जाता, हिंग हफ्तो कमी जातलो. मागीर मोटरसायकल आपण दोता पूण तालाव पार्किंग हाली कोनाका, पूण पार्किंग पात्रांव जो टेंडर घेता तो पयशे जोडपाना, पूण जे कोण भायले भुरगीं दोतलो तो कामाक तेंगे मशीन दोन पार्किंग चीट घेवपाक तो पयशे कोतलो. हें जाता. कोणाचे देखून गेले जाल्यार आमी जायत पाचोडे पाक कोतरेत कितू हारी करपाचे 50 रुपया ते 10 रुपया चाये हितून 2 मुठाय आनी हें कोताय. सो दीस इज गोइंग टू लीड टू करप्शन. हें परत करप्शन जातलें. सो वी डिमांड दॅट दिस हॅज टू बी स्टॉप. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.